कितें जालां कितें आसा कशें कितें आनी ताजे उपरांत आनी प्रत्येक गजाल जे कितें हांगा घडामोडी जातल्यो जे कितें पावल मारतलो तुमकां टायम टू टायम तुमकां म्हळ्यार प्रेसाक प्रिंट मिडिया आसतले इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आसतले तुमकां सांगूनच फुडलीं पावलां मारतले. फाटल्या दिसांनी हे मंत्र्यांनी सांगलेलें आसा गृहमंत्री आतां आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जाला की तेजेर कितें जालां आनी तें सगळें सांगता तुमी सांगता हांव फुडें एका वर्सान इलेक्शन हांव कोणी कितें सांगलां तेजेर भाश्य करचून हांव म्हजी बद्दल उलयतां. हांवें जे आज पर्यंत जे कितें सांगलां जे पद्दतीन हांवें आज पर्यंत काम केल्लें आसा 20 वर्सांच्या आमदारकीच्या कारकिर्दी भितर अनेक वेगवेगळी पदां घेतली आसात बसयल्लीं आसा आनी प्रत्येक पदाक म्हजे भशेन हांवें न्याय दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. म्हणून म्हणटा हांव की खंयचेच खातें मोठें बारीक कशें न्ही कलाकृती हे म्हाका दिसता की खूब करपाक सारकें कितें आसा आनी कित्याक सगळ्यांचो इनवॉल्वमेंट आसा सगळ्या कलाकारांचो सेंटिमेंट आसा म्हणजे एक बरें म्हाका एक अशें बऱ्यापैकी तेंचे कडेन बसून डिस्कस करून जें कितें आमच्या कलाकारांक जें कितें जाय किंवा तांकां कसली अडचण निर्माण जावची ना हें तांकां कॉन्फिडन्स घेवन म्हाका करचें पडटलें. हाव वूड यू टेक केअर ऑफ आर्टिस्ट जे नाटक जावं तियात्रीज जावं फाल्यां तांकां शो करपाक जाल्यार चडशे कला अकादेमी ह्या कामाक पयलींच म्हणलें की आतां जाय ताबो घेतलो हाजे उपरांत जे आमचे आर्टिस्ट आसतले नाट्य कलाकार आसतले तियात्री आसतले बाकी वेगवेगळ्या फिल्डाक काम करपी आसतले त्या सगळ्यांक आपोवन हांव तेंचे कडेन तेजें ओपिनियन घेतलो कशे पद्दतीन कितें चल्लां आनी कितें आमकां म्हणजे कितें जावपा जाय कशें तांकां कॉन्फिडन्स घेवनूच फुडें सरतलो तांकां कॉन्फिडन्स घेवपाकच जाय. आयज फक्त हांवें चार्ज घेतलो आसा आनी त्याच बरोबर तुमकांय कॉन्फिडन्स घेतलो प्रत्येक गजाल करता आसतना कितें आसा तुमकां प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान तुमकांय कळप जातलें की कितें कितें हांव करपाक वयता कितें करपाची गरज आसा हें कितें आसा हें सगळ्याक तुमकां कॉन्फिडन्स घेवन वतलें. सर 1.5 वर्स आसा तुमचे कडेन कशें कितें सर काम जातलें तें टायम शॉर्ट आसा बरें मोठें आव्हान आसा पूण आव्हान पेलपाचें आमकां एक संवय आसा पयलीं पसूनचें आमी काम करीत येयलां तशेंच काम करीत येयल्लें आसा. कोविडाच्या महामारी भितर सुद्दां म्हाका जेन्ना कृषी मंत्री म्हणून हांव ताबो घेतलो किंवा TC मंत्री म्हणून ताबो घेतलो डेप्युटी CM आसतना तेन्ना सुद्दां म्हजी 2.5 वर्सांच्या कारकिर्दी भितर म्हाका आव्हान खूब आसलें मदीं कोवीड आसली कोविडाची महामारी तरी देखून हांवें म्हज्या खात्याक न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला. एग्रीकल्चरा खातीर अनेक स्किमी काडल्यो खंय शेतकरी कोविडाच्या टायमा भितर सुद्दां शेतकरी खंय शेती बंद जावची न्ही वेवसाय बंद जावचो न्ही हो प्रयत्न केलो. एडसोर्स केलो काही स्किमी जे शेतकारांचेर कडलो फायनान्शियल ताण पडचो न्हू हें सुद्दां केल्लें हांवें. TC भितर सुद्दां काम करता आसतना म्हणजे प्रत्येक बोर्ड मिटींग 90 to 95% हांवें बिलो 500 जे भूखंड म्हळ्यार प्लॉट आसा तांकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो जेणे करून ल्हान मोठे घरा खातीर जे प्लॉट घेतले आसतात ते तेंचे कडेन वेगळे तांकां न्याय दिवपाचो आसता अशें केल्लें आसा. शॉर्ट टायमा भितर सुद्दां जें कितें शक्य आसा तें आव्हान म्हणून घेवपाकच जाय न्ही आनी हांगा तशेंच जातलें. वन मोर थिंग इज दॅट आतां आमी एका फुडल्या वरास काळा जाता म्हणल्यार इलेक्शन्स आसा. सो हाव इम्पॉर्टंट इज दीस बिकॉज इन द आफ्टर 22 इलेक्शन्स 3.5 or 4 वर्सां जे गॅप आनी आतां तुका कला अकादेमी इलेक्शन जरी असेंब्लीचे 2027 जरी असलें ताच्या पयलीं आमकां आनी 2 इलेक्शन आसा. इलेक्शन म्हाका 3 इलेक्शनां आतां जिल्ल्याचें इलेक्शन आसतलें तेजे उपरांत कौन्सिलाचें इलेक्शन आहा आनी तेजे उपरांत असेंब्ली इलेक्शन येतलें चालू आसतलें पूण हें जें काम आसा कार्य आसा जें हांव काम घेतले उपरांत तें सगळें जें कितें आहा तें शक्य तें करपाचो प्रयत्न आसतलो म्हजो. दिसता की देर इज अ प्रॉब्लम इन कला अकादेमी ना दिसता तशें न्हू आतां आमी आयकत आसतना वेगवेगळी हें आसता न्ही वेगवेगळ्यो गव्हर्मेंटाची भाशेन वेगळी आसता बाकीचे आमचे काही कलाकारांचे भाशेन वेगवेगळे आयकूं येता अजून पर्यंत प्रत्यक्षात जो पर्यंत पळयना किंवा कितें खरोच रिक्वायरमेंट कितें आसा कितें करूं शकता तें पळयना जाल्यार भाशा करूं शकना न्हू. पूण टास्क फोर्सान सुद्दां रिपोर्ट दिल्लो आसा की काही त्रुटी आसा म्हणून कला अकादेमीन जी रिपेर करपाक जाय. टास्क फोर्सान म्हाका दिसता रिपोर्ट दिला म्हणटा हांव तेंच म्हणटा ते आतां ऑफिसरा कडेन बसून हांव मिटींग घेतलो कितें स्टेटस आहा कितें आसा तें. सर वन मोर थिंग इज दॅट तुमी झडपीचेर उलयला म्हणून जे तुजे मेन हांबे आहा पळय तांकां इम्पॉर्टंट तिके हें मेळना रिजर्वेशन बा ताका आलयलें हेजेर कितें पूण खांबे आसा ते आसतलेच जे रिजर्वेशन कशें आसता पळय न्हू तें जे कडेन 2-2, 3-3 पावटी खंय कशें आसात किंवा तेन्ना त्या भागांनी चेंज जाल्ले आसा सगळें गोंयभर जाल्लें आसा तें. आर यू सॅटिस्फायड कितें जालां ओके न्ही सगळें सॅटिस्फाय म्हळ्यार आनी कितें म्हणटा सगळे कडेन जाता ज्या पळय ज्या जाग्यार 2 पावटी कंटिन्यू खंय जॉयंट जाल्ले तांकां त्या भागांनी लेडीज जाल्ले आसा सगळ्यांक गोंयभर न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला हे अशें आमच्याच किंवा आनी अशें म्हणपाक जायना ते तो तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन न्याय दिला तर सगळे कडेन गोंयभर ज्या पद्दतीन केल्लें आहा पळय म्हाका दिसता त्या प्रमाणे सगळ्यांक जिल्ल्याचें बरें काम केल्लें म्हणजे आपल्या भाशेनी सगळ्यांक हें केल्लें आसा तें कशें आहा न्ही तें सगळ्यांक 2-2 पावटी जाल्ले 3-3 पावटी जाल्ले आहा 3-4 फावट आरोग्य ओके म्हणजे कमिटी आसा ती खूब वर्सां जाली ती जावंक ना सो त्या खातीर कमिटी जालना ना तेंच म्हाका पळोवचें पडटलें कमिटी जाल तेंच म्हणटा हांव अजून जे हांवें हें घेतलें पळय म्हाका परत सगळें डिटेल घेवची पडटली.
केन्ना सर कामाक सुरवात जातली जाल्यार आयच्यानच गांवांत केन्ना बी म्हणप ना ताबो घेतलो काय स्टार्ट आतां तुमी घाले काय हांव पयलीं आमची MS घेवन हांव एक पयलीं रावंड मारप जातलें पहाणी करतलो पयलीं सगळें हांकां आनी मागीर घेवन बसतलो न्ही सर पूण तुका कांयच खबर ना कला अकेडमी कितें जालां ना तें कितें जालां तुका हांवें पयलींच कितें सांगलां न्हू टायम टू टायम हांव पळयतलो म्हणून जें कितें आतां हांवें ताबो घेतला हेजे फुडें जें काम करता आसतना कार्य करता आसतना सगळे आमचे जे स्टेक होल्डर म्हळ्यार सगळे कलाकारांक कॉन्फिडन्साक घेतलोच त्याच बरोबर टायम टू टायम जें कितें पावल मारतले तें तुमकां मिडियाक सुद्दां अंधाराक दवरप जावचें ना तें तुमकां टायम टू टायम कळयतलें ओके थँक्यू ना तें आतां कशें कितें आहा तें म्हाका पळोवचें पडटलें पळय तुमी उदो एक उल्लेख केलो आतां TCPचो हेजो म्हणजे एग्रीकल्चर आनी LOP आसतना म्हजे भाशेन हांवें कितें काम करपाचें केलां पूण ताच्या पयलीं मुद्दम सांगता हांव महामंडळ चॅरमॅनशिपी बद्दल हांव जेन्ना आमच्या 2005 ते 12 हांव चॅरमॅन आसलो हाजो गोवा IDC म्हणजे राणी साहेबाच्या टायमार आनी दिगंबर साहेबाच्या टायमार दोन टर्म हांव आसलो चॅरमॅन 7 वर्सां 7 ते 12 तातूंत भितर सुद्दां मुद्दम काडून पळयात तुमी हांवें चार्ज घेतलो IDCचो तेन्ना IDCचो स्टेटस कितें आहलो हांवें जेन्ना 12 जेन्ना 7 वर्सां उपरांत IDC आमी खंय व्हरून पावयली म्हळ्यार हांव सांगपाक तातूंत इतलें कसलीच गजाल हाती घेतली आसा तेजें प्रामाणीकपणान काम करप कार्य करप आनी ताका न्याय दिवप ते खंयची गजाल कितली मोठी बारीक करलो त्या वस्तूक ज्या चॅरीचेर बसता त्या चॅरीचेर बसले उपरांत थंय न्याय दिवपाचो हो प्रयत्न हांवें पयलीं केला आनी आतां करता तिका 5 वर्सां तुका हिंगा 8 म्हयने मेळ्ळा कितले आसूं इलेक्शन बाबा त्या ताका आव्हान म्हणटा न्ही आव्हान पेलपाक ती क्षमता आसपा जाय न्ही So you mean to say you will give the justice for Kala Academy? जें कितें शक्य आसा तें हांव करतलो कित्याक म्हाका सगळ्यांक म्हणजे गोंयचे लोक जे गोंयचे कलाकार जे आसात हांकां कांयच त्रास जावचो ना हांकां प्रत्येक कॉन्फिडन्स घेवन म्हजे वचून जें कितें शक्य आसा तें करपाक प्रयत्न करतलो ओके